Pritichano, do miracles happen? Milagrio घडटात. हो पवित्र ब्रेस्ताराचो शेरमाव एकोरी घडलेले काणींतल्यान सुरू करता. जेनी लेमी आनी तिचो घोव आपलें घर बदलपाचें आसलें देखून आदल्या दिसाक सगळी तयारी करून न्हिदूंक गेलीं. सुमार 5:40 तांचें डोर बेल वाजलें. दार उगडल्यार एक पुलीस ऑफिसर एका 20 वर्साच्या तरणाट्याक घेवन उबो आसलो. कारण नासतना फांतयार पुलीस येना देखून तांची मनां घुस्पल्लीं. विचार करचे आदींच पुलिसान हे भुरग्याचें नांव सांगलें आनी बेल हॉप मुव्हर्स हे कंपनींतलो म्हूण गमयलें. उपरांत पुलिसांनी तांकां सांगलें रातची ड्युटी करता आसतना सुमार 4:20 हो तरणाटो चलतना पळोवन कसलोच अपघात घडना जावच्याक ताची फाट धरली आनी चवकशी केल्या उपरांत ताका तुमच्या घराशी हाडला. आयज ताचो कामाचो पयलो दीस. कालच्या दिसाक ताची गाडी मोडली आनी गाडी सारकी करूंक पयशे ना देखून कामाक वेळार पावूंक मोदयांनीर 12 वरांचेर तो उठून 20 मायल्स म्हणजे 32 किलोमीटर तो चलोवन आयला. हे तरणाट्याची काणी आयकून आनी इतलो तकलेलो आसतना हेरां बरोबर काम करता तें पळोवन जेनीन ताची इन्स्पिरेशनल काणी फेसबुकाचेर घातली आनी गाडी सारकी करूंक $2000 एकठांय करूंक अपील केलें. ही काणी इतली वायरल जाली की $32,000 एकठांय जाले. बेल्स होप कंपनीचो CEO लूक मार्कलिन हाणें ही काणी आयकून वॉल्टर केर ह्या तरणाट्याचें डिटर्मिनेशन पळोवन आपली फॅमिली कार ताका दिली. प्रितीच्यानो, मिरेकल्स डू टेक प्लेस. मिलाग्रियो घडटात. वॉल्टर के हे तरणाट्याचे जिविताची काणी सिद्ध करता. जेजू आपल्या शिसां बरोबर निमाणें जेवण करतना जिदेवाच्या परंपरे प्रमाणे 3 मिलाग्रियो करता. दिसता साद्यो पूण अर्थभरीत आनी मोलाच्यो. पयली मिलाग्र जेजू मिसाची बेट स्थापता. बाग्योन पाद्री पियो अशें म्हणटा, जर तर आमी मिसाचे बेटेचे विशीं देवाचें मोन जाणा जाल्लीं जाल्यार एका मिसान वांटो घेवंक आमचें जिवीत संकश्टान घालतलीं आसलीं. भायल्या गांवांक एक पात वेगार वायरस पिडा लागू जाल्ल्यान फिरगोसकारांक इगर्जेक येवंक मेळना म्हणून तांचो फॅमिली फोटो बांकांक लावून तांचे पासत मीस भेटयता आनी मागता. आमच्या गोंयांत तशें हेर गांवांनी आनी देसांनी फिरगोसकारांक मिसाची बेट आयकूंक इगर्जेन वचूंक मेळना. पूण आमचे यात्नीक भाव फिरगोसकारां पासत मागूंक बंद जावंक ना. मिसाची बेट भेटोवंक तांचे पासत बंद करूंक ना. मिसाची बेट एक मिस्तेर. भक्तीपणान वांटो घेतल्यांक देवाची कृपा चुकना. दुसरी मिलाग्र याज्ञिकपणाची स्थापनी. याज्ञिकी संस्कारनी नासली जाल्यार जेजू टॅबर्नकलान आसचो नासलो. कुमसराच्या साक्रामेंतान याज्ञीक आमची पातकां भोगसिचो नासलो. याज्ञीक नासलो जाल्यार आमकां जेजूचे कुडी रोगतान आमचे बुकेले आत्म्याक पसोन मेवचें नासलें. देखून बागयन जॉन मारी वियानी म्हणटा, वाटेर एक याज्ञीक आनी आयज बडवो दिसल्यार हांव पयलो याज्ञिकाक सलाम करतलो. कित्याक आयज बडवो देवाचो इश्ट
पूण यादनीक देवाचो जागो घेता. तिसरी मिलाग प्रती मोगाची आज्ञा. भाग्योन पावलो फिलिपकारांक बरोवन जेजू विशीं अशें बरयता, देवाचो सैमाच होतो पूण आपणाकूच खाली केलो, गुलामा आकार दवरलो. पांय धुवपाचे रितींतल्यान जेजू आपल्या जिविताचो अर्थ आपल्या शिश्यांक मोगाचे करणेंतल्यान शिकयता. हे तिनूय मिलाग्र्यो जेजू एकाच मोगाच्या धाग्यान गुंथता. मनशा कुळाचे मोगा खातीर याज्ञिकाचे रुपान हाजीर जाता, आपले कुडी रोगतान पोसता आनी पोसना वरवीं पाटलावदाराचे रुपान मनीस कुळाची सेवा करता. हे तिनूय मिलाग्र्यो आयज पासून 2 दिसाक घडटा. हाचें उदाहरण वॉल्टर केर हाचे जिविताची काणी. आयज आमी जेजूच्या निमाणे जेवणाच्या समारंभान वांटो घेतना मिसाचे भेटे खातीर, याज्ञिकाचे स्थापने खातीर, प्रिती मोगाचे आज्ञा खातीर वर्ते देवाक दिनवासुया आनी केरीत भाशेन आमच्या याज्ञिका पासत मागुया. हेच मनान धरून देवाचो आशिर्वाद तुमचेर आसूं म्हूण मागता.